मुगेले दंडवत प्रणाम. तुम्ही म्हाका आशीर्वाद दिया की हांव कसले दोन शब्द हे आयची जे टॉपिक आसा ताजेरी उलोवच्या म्हाका शक्ती दिवं देव. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़ भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की. तर आयची टॉपिक असं, व्हॉट इज लाईफ. आम्ही पळयताची खंयचे हातू चेतना आम्ही पळयताची, खंयचे वस्तूंत आमी चेतना पळयताची, कॉन्शियसनेस पळयताची. देर इज लायफ इन दॅट. आतां ते जे आसा ते देवान केलेले वस्तू उरका. आजकाल रोबोटीक वरे आसा, पण तांतू काही चेतना ना, तर तांतू काही आत्मा ना. पण खंयचे शरिरान तूं स्पिरीट सोल आसा आणि बॉडी आसा, दॅट एंटिटी जे आसा ताका लिव्हिंग एंटिटी म्हणटाची. आणि हे लिव्हिंग एंटिटी जे आसा ते 84 लक्ष योनीन तूं विंगड विंगड शरीर धारण करताची. आणि प्रत्येक योनीचे जे आसा एक विशेषता आसा आणि तांगेले एक लायफ आसा. तशें म्हळ्यार जंगलाचे जे प्राणी आसाची तांगेले कसो आसा, तांगेले लायफान तूं तांणी पळयताच की तांकां एक तर खावच्या मेळका, दुसरें डिफेन्स जे आसा की बाकीचे प्राणी जे आसा तांगेले पासून सांबाळून रावचे. आणि तिसरें आसा ते तांगेले हे बॉडीली ग्रोथ जे आसा ते आसा. तर तांगेले लायफ जे आसा ते तितले पर्यंत सीमीत आसा. तांकां जे आसा हाजे मुखारी आनी कसो आसा म्हणून अशी कांय गोतू ना. आणि एक अशी आसा की एक स्पिरीट सोल जे आत्मा आसा ताणें एक शरीर धारण केले नंतर ताका ते लायफ सायकल जे आसा त्या लायफ सायकलान तूं तितले वर्स जे आसा ते काडका, जगका. आणि जगिल नंतर तागेल कसं जाता, डेथ जाता. जशी म्हणटाची देहिन्योस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम तथा देहांतर प्राप्ती धीरस्तत्र न मुह्यते. तर प्रत्येक लिव्हिंग एंटिटी आसा तागेले एक लाईफ आसा, लाईफ सायकल आसा, लाईफ स्पॅन आसा. आणि त्या लाईफ स्पॅनान तुल्यान ताका ते शरीर धारण केले नंतर त्या लाईफ स्पॅनान तुल्यान वचका पडटा. आता ताका कसले कष्ट आयल्यारी ना सुख आयल्यारी दुःख आयल्यारी ताका कसं आसा ताका ते धारण करता, ताका फेस करता, ताका एक्सपिरियन्स करता. आणि ते जालील नंतर देहांतर जाता. कडेन ते एनिमल आसा ते मुखार आनी खंयची स्पिशीज आसा. देवान जे 84 लाख स्पिशीसान तूं भ्रमण करचे जे चक्र आसा त्या चक्रान तूं त्या आत्माक मुखावेल स्टेजार वचका पडटा. जशी आमगेली कशी जाता, आमगेली आतां रात्र जाल्या, आतां रात्र जाल्या नंतर आमी न्हिदतले. न्हिदले नंतर परत सकाळीं उठयतले. आणि सकाळीं उठोवन आमी विंगड कार्य करतले. कार्य मे बी सिमिलर बट स्टील देर इज अ डिफरन्स. तशीच ही
आमगेल आत्मावर जे असं ते एक शरीर धारण करता आणि एक जीवन ते शरीर धारण केल्यानंतर ताजी लाईफ सायकल कसं असं त्याप्रमाणे ताका त्या लाईफ सायकल कंप्लीट करता पडता. कंप्लीट केल्यानंतर नेक्स्ट लाईफ सायकल असं तांतू वचका पडता. आणि अशी जे असं ते आत्माक 84 लक्ष योनींतुले 80 लक्ष योनी जी असं ते अशी मुखार 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 वचका पडता. आणि हे चक्र असं ते मस्त होड असं. पण तांतू अशी बरी सांगेल असं की खंयची खंयची इन्सेक्ट असं तांगेले लाईफ स्पॅन मस्त कमी बरे असं. म्हळ्यार ती सकाळी जन्म जाले आणि रात्री तांगेले देहांत जाले. अशी बरे आसा. आणि खंयची खंयची एनिमल असं हं, तांकां मस्त 1000 वर्स जे आसा तशी बरे लाईफ आसा. जशी झाडाची आसा. झाडाक बरे मस्त व्हड तांकां लाईफ उरता. चड लाईफ उरता. तेन्ना हे प्रत्येक लाईफ सायकल जे आसा ते आत्माक तांतू भ्रमण करता. तांतूंतल्यान तांकां वचका पडटा. आणि ताका कसलें करचें जायना. म्हळ्यार तांकां ते एक कॉन्शियसनेस आसा पण तांतू भावना अशी जी आसा आमी कसो करतात, आमगेलो जन्म कसो खातीर आसा. आमी कोण आसा आणि आमी कसले जन्म घेतला. हे जे 80 लाख स्पिशीस आसा तांतू जे आसा खंयचेय प्राण्याक अशी इतलं बुद्धी उरना की हाजे बद्दल जे आसा ते विचार करीत. तांकां जे आसा तांगेले लाईफ स्पॅन जे आसा तांतूंतल्यान ते फक्त भ्रमण करताचे. मुखार 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 वताचे. आणि मुखार 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 गेले नंतर 80 लाख स्पिशीस जाले नंतर एंडाक जे आसा तांकां जे आसा कसं जातालें मनुष्य जन्म जे आसा ते मेळटले. तर एक पंत मनुष्य जन्म मेळिल्ले नंतर ते मनुष्य जन्म जे आसा तांतू वरे परत 4 लाख स्पिशीस आसा. हं? त्या 4 लाख स्पिशीस तांतू अशी आसा की त्या 4 लाख स्पिशीस तांतू लोवर हे जे कॉन्शियसनेस आसा तांणी वरे एक प्राण्या मुणकेची जीवन जगताची. दे आर ऑल्सो लाईक एनिमल. इवन दो दे आर ह्युमन बिईंग त्यांनी मनुष्य शरीर धारण केलेलं असं पण तरी पण तांगेल जे भावना आसा ते प्राणाल मुणके आसा. कशी कारण प्राणी कशी जगताची तशी त्यांनी जगताची. म्हणजे एक दुसरा मान करताची आणि कसं कसं करताची अशी करून न्हू तांगेल शरीर मनुष्याला आसा पण भावना जी आसा ते कसं आसा प्राण्याल आसा. तर आता अशी भावना जी आसा ते 4 लाख भावना आसा आणि तांतू जे आसा कसले ग्रेडेशन अशें आसा की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. ते शूद्र जे आसा तांगेल जीवन जे आसा ते कसं आसा दे आर लाईक डुईंग ऑल सिनफूल ॲक्टिव्हिटी. म्हळ्यार धर्माचे अशी कार्य जे आसा तांकां इतलं जमना. तांणी जे आसा ते अधर्म कार्य करताले अशी आसा. आणि ब्राह्मण जे आसा तांगेल हातूंत बरें मस्त डिविजन आसा. म्हळ्यार ही प्रत्येक कम्युनिटी आसा नाल्यार एक पंथ आसा धार्मीक पंथ आसा. आणि तांतू वरे तांणी देवाल करताची ना अशी ना. पण तांतू वरे जे आसा ते कमी लोक जे आसा तांणी म्हळ्यार कशी की देवाक भिवून देवाल पूज करताची देवाल बाकी कार्य करताची. पण कोणा कोणाक हे गोत ना की हे सगळं करचे मागची कारण कसं आसा.
हे कारण हे केले नंतर आमकां कसं मेळटलें म्हळ्यार आमगेले म्हालगड्यान सांगिल्लें ते पळोवन आमी भक्ती करपाची पण भक्ती जी आसा ते डिटेल कसं आसा हे भगवत गीता जे ओपन केलेलें आसा श्रील प्रभुपादान जे बरयल्लें आसा तांतू आनी विस्तारान तूं कसं आसा सांगिल्लें आसा की आमगेले लायफ म्हळ्यार कसलें आमगेले लायफाक पर्पज कसलें आमी कसले जन्म घेतला आमी कोण आसा देव कोण आसा आमगेले आनी देवाल रिलेशन कसं आसा आनी आमगेले लायफान तूं केन्ना आमी सुखी उरताची केन्ना दुखी उरताची ते शीत उष्ण सुख दुःख हे द्वंद्व जे आसा ते आमगेले लायफाक कसं खातीर आसा अशी जे आसा हे कोण बुद्धिमान व्यक्ती आसा की जागेल भावना जे आसा जे विकसीत आसा और रादर कोणाले भावना कृष्ण भावना भावीत आसा अशी मनुष्य आसा तो कसो करता तो बेगीन चड विचार करता हांतू की चड आनी कसो आसा आनी कसो आसा आनी मुखार कसो आसा हाजे किंता वयर कसो आसा तर अशी कोण करता दे आर लिव्हिंग लाईफ ॲज वॉट इज सेड बाय कृष्ण कृष्णान कशी सांगिल्लें आसा त्या प्रमाणे तांणी लायफ जे आसा ते तांगेले लायफ जगताची अँड दॅट लायफ इज वॉट इज द लायफ अदर्स थिंग्स आर वॉट दे आर इन लायफ सायकल म्हळ्यार तांगेले लायफ जे आसा तांतू एक ध्येय ना देर इज नो गोल इन देअर लायफ देअर लायफ इज ओनली meant to pass on the life from one stage to another stage पण जे कोणा असं तांकां कसं गोतूना तांणी कसं करतले तांणी अशी लागताच की आमगेले हे शरीर जे आसा ताका आमी कशी लायक करून बॉडीली कम्फर्ट दिवचे आनंद घेवचे आणि बाकीचे जे सांगिल्लें आसा जे एनिमल वरे करताची आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्यवेन पशुभी नराणाम धर्मो हितेश अधिको विशेषो धर्मो न हीनः पशुभी समान तर हे जे आसा ते आहार निद्रा भय मैथुन हे जे बाकीचे एनिमल करताची त्या प्रमाणेची हे मनुष्य वरे त्याचे करता आणि ताणे तशी केली नंतर तागेले आणि बाकीचे जे 80 लाख स्पिशीस प्राणी आसा तांतू काही चड फरक ना कारण तांणी वरे तेच करताची आणि हांनी वरे तेच करताची पण हांतू एक विशेष सांगले म्हळ्यार धर्मो ही तेशा अधिको विशेषो तर कोणाक भावना आसा कोणाक बुद्धी आसा कोणाला कॉन्शियसनेस डेव्हलप्ड आसा तांगेल खातीर धर्म आसा धर्म म्हळ्यार कसलें रेग्युलेटेड लायफ फॉर रियलायझिंग गॉड नाजाल्यार बरे प्रिंसिपल्स आसा ताका फॉलो करून एक लायफ जगचें हे एक आसा ताका धार्मीक जीवन जे आसा ते मनयता आणि अशी म्हळ्यार की अशी करना जाल्यार पशु बी समान अशी करना जाल्यार तो कसो जाता पशु मुणकेची तागेले स्थिती जातले तर अशी एक आत्मान शरीर जे धारण केलेलं आसा तांतू जे आसा अशी सांगतात की एक हाजे पक्षाला उदाहरण दिता पक्षी जे आसा एक पॅरेट आसा सपोज एक पॅरेटाक एक पिंजऱ्यान तूं बंद करून दवरिल्लो आसा
त्या पिंजऱ्यान तू बंद केल दवरील नंतर कसं करता, पॅरेट जे असं ते कसं खावच्या पळयता. पण त्याची जो मालीक असं ताणे कोणाक पॅरेटाक हे करता, केअर करता, ताणे सपोज ते केज असं ताक एवरीडे ताका साफ केले, क्लीन केले, आणि भितर जो पॅरेट असं ताका काय खावच्या दिलें ना, तर कसं जातलें, तो पॅरेट असं तो एक दिवस जे असं ते मरतालो, कारण ताका कसं जालें, खावच्या मेळिल्लें ना. तर ह्या शास्त्राच्या उदाहरणान तूं अशी सांगिल्लें आसा की आम्ही एक शरीर जे धारण केलेलं असं, आम्ही कोण असं, आम्ही आत्मा असं, आणि आम्ही आत्मा इज लाईक अ पॅरेट अँड केज इज लाईक अ मटेरियल वर्ल्ड. आम्ही केजान तू ह्या भौतिक जगाची केजान तू आम्ही बद्ध असायचे. रादर दिस बॉडी, आम्ही हे शरीरान तू हे शरीर धारण केले आसा आणि तू आम्ही बद्ध असायचे. आमगेल भितर तो पॅरेट आसा, आत्मा, आणि हे आमगेल शरीर जे आसा ते केज आसा, पिंजर आसा, आणि आम्ही हे केज आणि पॅरेट जे आसा ते नुसतं आम्ही बॉडीली हाजेर गेले विस्तारात गेले री कसं करतले आम्ही ताका लायक कोण आंवगाल घालतले, मेकअप करतले, आणि कसं कसं शरीराक लायक दिसतले अशी विंगड विंगड क्रम करतले, आणि आम्ही कसं करतले हे केजाक क्लीन केलेली म्हूण केस, आणि क्लीन करून जे असं कसं जातालो, पॅरेट भितरलो मरतालो. तशीच हे मनुष्य शरीर धारण केलेल्या नंतर, हे केज मेळिल्ले नंतर तांतूं जे पॅरेट आसा, ताका कसं दिवका आम्ही खावच्या दिवका. त्या खावच्या दिवची म्हळ्यार कशें जालें, आम्ही ताका जिवंत दवरता न्हू. तर आमगेल जी भावना आसा, आमगेल जे कॉन्शियसनेस आसा, आमगेल जो आत्मा आसा, ते आम्ही जे आसा ताका कसं करता, आम्ही शुद्धीकरण करच्याक प्रॅक्टीस करता. कसं करता, तांचे हे वस्तू प्रॅक्टीस करता, आणि प्रॅक्टीस जे आसा हे खाण आसा, आमकां खाताची त्या खाण जे आसा ते प्रॅक्टीस आसा, आणि ते प्रॅक्टीस रेग्युलरली केल्यार आमगेल कसं जातलें, that parrot will live a long life, or parrot will live for a while. तर शरीर धारण केल्यानंतर मेन म्हळ्यार आमगेल कार्य जे आसा, व्हॉट इज लाईफ, आमगेल लाईफ मेळिल्ले नंतर आमगेल कार्य जे आसा ते आमगेल कार्य जे आसा ते आत्मा संबंधित कार्य उरका. आत्माल डेव्हलपमेंट, आत्माल करणं, हे जे आसा जे बद्ध अवस्थेन तू आम्ही आता आसाची, त्या बद्ध अवस्थेन तुल्यान मुक्त अवस्थेन वचच्याक पॅरेट कसं करता, मध्ये मध्ये फ्लाय करता, मस्त प्रयत्न करता तांतूल्यान भायर येवच्या, पण ताका भायर येवचें जायना टील द टायम द डोर ऑफ द केज ओपन. ते केजाचे डोर जे आसा ते ओपन केलेल्या नंतर ताका भायर येवन फ्लाय करचें जातलें. ही विल बी फ्री, यू विल गेट द फ्रीडम. तेन्ना हे कार्य जे आसा त्या कार्य जे आसा कोण करता, आमकां आमगेल जे शरीर आसा त्या शरिरा माध्यमांतल्यान आमकां जे आसा ते बर्ड आसा त्या बर्डाक फ्री करतात. त्या बर्डाक फ्री करचे, दॅट इज द लाईफ, फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ आत्मा.
हं? ते आत्माक वापस भगवत धामा वचचे काम जे आसा, कार्य जे आसा, ते कार्य जे आसा ते आतां कोणा करचें आसा? हे शरिराक घेवन आमकां करचें आसा. तर केन्ना आमी शरिराल्या स्तरांत उरताची, तेन्ना आमी कसं करताची? आमी किंवा ते जीव जे आसा, ते जीव जे आसा ते शरिराक कशी कम्फर्ट दिवचे हाजे बद्दल विचार करता. तेन्ना शरीर अशें आसा की तातूंत मन, बुद्धी, अहंकार हे सगळं आसा भितरी. तेन्ना आमगेलें मन जें आसा ते सर्वात व्हड आमगेले शत्रू नाजाल्यार मित्र. आं, हे दोनी कार्य करचे साध्य आसा ताका. तेन्ना ताणें तागेलें काम कसलें मनालें? मनालें काम म्हळ्यार डिझायर करचें. डिझायर करून तें फुलफील करचें. The nature of mind is it is always in a disturbing situation. It is not resting, it is unrest in that situation. कॉन्स्टंट जे आसा, निरंतर जे आसा, ते विचार करत उरता. विचार कसा बद्दल करता? कशी म्हाका आनंद मेळटलो, शरिराक कशी आनंद मेळटलो. ते शरिराक जे आनंदांतू तो कसं करता? कार्य करता. आणि ते कार्य केले नंतर ताचे फल ताका मेळटा. आणि ते फल मेळिल्ले नंतर कसं जाता? ते फळ भोगच्याक तो आनी प्रयत्न करता, आनी फळ घेवच्या पळयता. तेन्ना हे जे आसा, हे वाडत आसा. तागेल सॅटिस्फॅक्शन ना तातूंत. तो जे आसा ते आनी चड, आनी चड, आनी चड अशी विचार करते आसा. चड मेळ्ळ्यारय म्हाका कसं जातलें? म्हाका शरिराक आनंद दिवचे साध्य जातलें. आनी चड मेळ्ळ्यारय आनी आनंद घेतलो, आनी आनंद घेतलो, आनी तेन्ना अशी अशी मनस्थिती उरल्यार मन कसं जाता? मन विल बी our mind will be responsible for bondage in this material world. तेन्ना मन जे आसा आमकां कसं करतलें? आनी बद्ध अवस्थेन तूं व्हरतलें. आनी बद्ध अवस्थेन तूं व्हरून जें आसा आमकां आनी बाउंड करतलें. म्हळ्यार दॅट बर्ड इन द केज will not fly, but what will happen? It will get entangled more. तांतूंतल्यान भायर येवचें जावेच ना ताका. तांतूंतल्यान दरवाज ओपन केलो तरी ताका भायर येवन उडच्या जावेच ना. तो म्हणटलो हांगा भितरी लायक आसा. भितरी लायक म्हाका खावच्या मेळटा, म्हाका सगळं वेवस्था म्हगेलो मालीक करता आसा. हातूंतल्यान म्हाका भायर कसलें वचता? भायर वचची कांय गरज ना. हांव हातूंत आनंदीत आसा. अशी जी आसा कसं करतलो? ते मन जें आसा ते ताका सांगतलें. आनी हेच जें आसा सर्वात व्हड आश्चर्य आसा. ते युधिष्ठीर महाराजाले एक काणी आसा. तांणी हे सवाल केलेले यक्षान की जगान तुलें सर्वात व्हड आश्चर्य कसं आसा? तेन्ना पांडवान तो जे आसा ते एक विचारलें, पण कोणा जबाब दिवचें आयिल्लें ना. कडेर एंडाक जे आसा ते युधिष्ठीर महाराजान तांकां सांगलें की जगांतलें सर्वात व्हड आश्चर्य कसं आसा म्हळ्यार जगांत जे आसा लोक पळयताची की म्हगेल आजूबाजून जे आसा लोकाल जे आसा तांगेलो मृत्यू जाता. तांणी मरताची. कोणें हांगा परमनंटय राबनाची. आनी सगळ्यांक दिसता की म्हाका जे आसा ते मृत्यू येवच ना. म्हाका जे आसा कसलें परमनंटली जे आसा
म्हाका रावच्या मेळटलें. आणि ताजे खातीर तो कसो करता आणि प्रयत्न करते. ताजे खातीर आमगेले ह्या प्रयत्नांतुल्यान भायर येवचे खातीर नाजाल्यार एक शुद्ध अवस्थेन तूं वचचे खातीर आमगेलो हातूं कसो आसा वानप्रस्थ आश्रम आसा. त्या वानप्रस्थ आश्रमान तूं हगूर हगूर जे आसा ते कसं करताचे बॉडीली प्लॅटफॉर्म या बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लायफ तांतुल्यान हगूर 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 भायर येवचे प्रयत्न करता. म्हळ्यार मटेरियल बॉन्डेज आसा ते बॉन्डेज जे आसा ते हगूर 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 कसं करता कमी करता. कशी कमी करता by engaging somewhere else, by engaging the senses, the mind, the body in higher purpose. आणि त्या हायर पर्पज कसं आहे भक्ती. भक्ती ते सुरवाती दोन करताची बट ह्या लेटर स्टेजारी हातूंतल्यान भायर येवच्याक हे समजच्याक तांणी कसं करताची वानप्रस्थान तूं स्थित जावन देवाल चड करताचे. आता कोणीय व्यक्ती जे आसा ते भले गृहस्थ आश्रमांत आसा ना कंवार अवस्थांत आसा या बाल्य अवस्थांत आसा खंयचे अवस्थांत आसा ताणें कसं करता ताण जे आसा तागेले भावना जे आसा ते कृष्ण भावना भावीत दवरता. आणि खंयचे आश्रमांत उरो ताणें कसं करचें साध्य आसा तागेलें शुद्धीकरण करच्याक साध्य आसा. कसं करून देवाले नामस्मरण करचें देवाल पूज करची आणि भक्ती संबंधित जे कार्य त्या कार्यान तूं एंगेज जावन जे आसा तागे लायफ जे आसा ते ताणें हें करता मुखार प्रोग्रेस करता. तर युधिष्ठीर महाराज अशी म्हणटाची की सगळ्यांत हे होड आशिल्लें की मनशाक केन्ना अशी लागना की आतां जे आसा ते म्हाका कसं करता म्हगेल मरणाची तयारी करता. आय हॅव टू प्रिपेअर फॉर माय डेथ. कारण कृष्णान सांगलां कसलें अंतकालेच मामेकम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. तर आमगेले शरीर आमी सोडतासतना आमगेले फूल लायफ आसा अशी म्हणटात की वॉट इज लायफ. आमगेले लायफान तूं आमी खंयची खंयची कार्य करताची ते कोण भक्त ना जाल्यार ताका कसं जाता ते लास्ट मोमेंटाक एक फ्लॅशबॅक येता. फ्लॅशबॅक आमी पिक्चरान तूं ट्रेलर पळयता पळय ते ट्रेलरान तूं कसो उरता फूल पिक्चराचे छोटे एक संक्षिप्त रुपान नॅरेशन उरता. तातूंत तूं सांगिल्लें उरता हें पिक्चर कसो आसा. तशीच केन्ना कोणें तांगेले जीव सोडता आत्म इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी ते अंतकालान तूं कसो जाता म्हळ्यार ते ताणें केलेली फूल लायफाचे फ्लॅशबॅक फ्लॅश जे आसा एक संक्षिप्त ते फॉर अ व्हेरी शॉर्ट पिरियड ते फ्लॅशबॅक जाता. आणि तान तूं कसो जाता ताका दुख्ख जाता अटॅचमेंट उरता. आमी पळयताची आमी जिवंत आसतना कितलें आमकां अटॅचमेंट आसा. मृत्यू टायमार तुमकां सगळं मृत्यू सर्व हरश्यम देव जे आसा ते आमगेले सगळं मृत्यू टायमार सगळं हरून घेता. ही टेक्स अवे एवरीथींग. सो दॅट टायम कसं जाता तागेले बॉन्डेज खंय आसा त्या प्रमाणे ताका तागेले भावना उरतले एट द टायम ऑफ डेथ. आणि ताका कसं जातलें परत एक शरीर धारण करता पडतलें. So his life is getting ended here, but
ही एंटर्स इन टू द नेक्स्ट लाईफ. अशी जे असं ते सर्वात व्हड जे असं ते आश्चर्य असं अशी सांगेल असं. ताजे खातीर जे असं ते भक्तियोगान तू विस्तारान सांगेल असं कसं म्हणू की जीव कसं असं, हा शरीर कसं असं, कडेरी हे जे असं भौतिक जगत कसं असं, आध्यात्मिक जगत कसं असं, आणि मेन म्हळ्यार आमकां पर्पज ऑफ लायफ कसं असं, आमकां जे ह्युमन फॉर्म ऑफ लायफ मेळ्ळ्या तांतू आमकां देवान एक बुद्धी दिल्या. बुद्धी कसले, एक बरें कसले वायट कसले हाजे डिफरन्शिएट करची जे बुद्धी दिल्या, हे बुद्धी जे आसा ते फक्त विकसीत ह्युमन फॉर्म विकसीत विकास जालेले जे कॉन्शियसनेस कोणाले समज अशी जालेले लोक आसा तांगेले मात्र जे आसा कसं जाताले तांकां हाजे बद्दल नॉलेज उरताले. तर दोज सोल्स आर कन्सिडर्ड टू बी व्हेरी व्हेरी फॉर्च्युनेट. कृष्ण भगवान कसं म्हणता गीतेंतू, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते. आता हातू कृष्ण क्लियर कट सांगतास बहुनाम जन्मनाम अंते ते मस्त अशी शरीर धारण करून मृत्यू न्हू धारण करून मृत्यू न्हू हे सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ हातू जे आसा हे ट्रॅव्हल केलेल्या नंतर ज्ञानवान माम प्रपद्यते अशी सांगितलं. तो कसं जातालो ज्ञानवान जातालो. दॅट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ इंटेलिजंट पर्सन. आणि तो ज्ञानवान व्यक्ती कोण असो ताका हे कळील असं की वासुदेवम सर्वमिती. ताका हे कळील असं की म्हाका हे आता शरीर मेळील असं हे म्हाका लायफ मेळील असं ह्युमन फॉर्म ऑफ लायफ मेळील असं जावन तुमगे भावना जे आसा ते विकसीत असं म्हाका देवाल बद्दल नॉलेज आसा शरिरा बद्दल आत्म्या बद्दल हे देवान सांगिल जे जे सब्जेक्ट आसा ताजे बद्दल नॉलेज आसा त्या व्यक्तीक कसं नॉलेज आसा वासुदेवम सर्वम इति. ताका हे नॉलेज आसा की भगवान श्री कृष्ण जे आसा तेच सर्व काही आसा. आणि अशी कोण व्यक्ती आसा ताका कृष्ण जे आसा ते म्हणटा की स महात्मा सुदुर्लभ. अशी जे आसा तो व्यक्ती जो आसा तो कोण आसा महात्मा. महात्मा म्हळ्यार महान आत्मा. महान आत्मा कसला की म्हळ्यार तो आत्मा जे आसा ते स्वतःला कसं करतस शुद्धीकरण करतस आणि शुद्धीकरण करून ही इज ट्रायंग टू असोसिएट विथ परमात्मा. आता कार्य करतसना अशी म्हणटाच की आमगेले शरिरान तू म्हळ्यार एक उदाहरण दिताच की एक झाडार दोन पक्षी बशिल्ले आसा. एक पक्षी जे आसा ते कसं करता एक पक्षी आसा ते फ्रूट खाते आसा आणि दुसरे जे आसा ते तो खाते ते ऑब्जर्व करते आसा. तशीच आमगेल्यान वरें जे आसा ते आत्मा आणि परमात्मा आसा. आमगेल अस्तित्व आसा आमगेल जे स्वरूप आसा ते कसं आसा आमगेल आत्मा आसा. दॅट इज अवर आयडेंटिटी. त्या आत्मान एक शरीर धारण केलेलं आसा आणि ते शरीर धारण केलेलं जे आसा ते कसले करता फ्रूट खाते आसा कार्य करते आसा. आणि ते कार्य जे आसा ते कसं करता आध्यात्मिक कार्य करता. कारण कसं का ते फ्रूट खाताल जे ऍक्टिव्हिटी आसा दुसरे प्राणी जे आसा दुसरे जे बर्ड आसा तो म्हळ्यार परमात्मा. तो म्हळ्यार कृष्ण. आणि कृष्ण जे आसा ते कसं करता आम्ही केलेलं कार्य जे आसा ताका पळयत आसा.
त्याच प्रमाणे आमकां हे जे लायफ मेळिल्लें आसा तांतूं आमी हे जे भक्ती करता आसा ते भक्ती करता आसतना मरे आमी कसं करता सांबाळून भक्ती करता. म्हळ्यार आमी कोणाक दुखोवचे ना, आमी कोणा लागीं द्वेश करचे ना. आमी सगळ्याले हितचिंतक उरता. आमगेले निमित्त कोणाक त्रास जावचे ना. आमी जे आसा जास्तीत जास्त लोकांक आनंद दिवका, तांगेली सेवा करता. गुरूला आयकुका. गुरू कसं म्हणटा ते आमगेल्या जिवनांतूं आमी ताका धारण करचे प्रयत्न करता. आणि गुरु साधू शास्त्र हांगेले कसं करता संग घेवका. अशी विंगड विंगड जे भक्तीक अनुकूल वस्तू आसा त्या वस्तू केले नंतर मात्र कसं जाता दॅट परमात्मा हू इज सिटेड इन अवर हार्ट वॉचिंग अवर ॲक्टिव्हिटी विल गेट हॅप्पी विथ अस. तांणी पळयताले, देव पळयतालो की हे मनशान कसं केल्या, ह्या मनशान जें आसा हांव सांगिल प्रमाण केलें. हांव हाका कसं सांगलें, हांव कसो उपदेश दिला आणि कसं खातीर हांव हाका जन्म दिला ते जन्माचे सार्थक करच्याक हाणें कसं केलें स्वता हाजे प्रयत्नान ते करचे प्रयत्न केले. स्वताल कॅपॅसिटीनुसार करचे प्रयत्न केले. आणि हे केन्ना देव पळयतालो की ही इज रियली ट्रायंग टू become Krishna conscious by following regulative principle, following sadhana bhakti, and following rules and regulations. हा अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम अशी म्हणटात. तांतूं अनुकूल वस्तू आसा ताजे चड कार्य करता आसा आणि जे वर्ज करचे आसा ताजे पासून तो दूर जाता आसा ताका दूर करता आसा. अशी कोण जे आसा तो कसं करता आसा कार्य करता आसा आणि शुद्ध जावचे प्रयत्न करता आसा. आणि हे केन्ना परमात्मा भगवंत आमगेले हृदयांत जे स्थित आसा हे केन्ना पळयतले तेन्ना कसं जातलें तांकां प्रसन्न जातलें. आणि देव प्रसन्न जाले नंतर कसं करता आमकां तांगेले कॉजलेस मर्सी दिता. आमकां तांगेले अहेतुकी कृपा दिता. आणि हे अहेतुकी कृपा जी आसा ते कसं करतले आमकां हे आमगेले जे लायफ आसा आमी आतां हे केजांत जे बद्ध अवस्थेंत आसा त्या बद्ध अवस्थेंतल्यान मुक्त अवस्थेंत वचच्याक मदत जातली. म्हळ्यार एट द एंड ऑफ अवर लायफ कसं जातलें आमी जे आसा ते परत जे आसा ते भगवत धामा वतले. तेन्ना आनी एक उदाहरण सांगच्याक हांगा हरकत ना. ते शरिरा बद्दल सांगिल्लें एक लायक उदाहरण आसा. तांतूं अशी पळयता की आमी हे शरीर आसा अशी केन्ना लेखताची आमी आत्मा ना शरीर आसा. आणि आमी कसं करताची शरिरा खातीरची हे करता आसा संघर्ष करता आसा प्रयत्न करता शरिराक आनंद दिवचे. पण आमी हे शरीर ना. आमी हे शरीर ना. आमी कोण आसा आत्मा आसा. ताचें एक लायक उदाहरण सांगच्याक हे रियलायझेशन येवच्याक एक अशी उदाहरण दिताची तांतूं अशें सांगिल्लें आसा की एक तरुण चेल्लो आसा तो एक तरुण चेल्ली आसा तिगेले प्रेमान पडता. ही फॉल्स इन लव विथ दॅट गर्ल ब्युटिफूल गर्ल. एक सुंदर एक स्त्री आसा तिगेल प्रेमान तूं एक सुंदर पुरुष जे आसा ते कसं जाता तिगेल प्रेमान पडता. ही स्टार्ट लविंग दॅट ब्युटिफूल गर्ल.
त्यांना ती ब्युटिफूल गर्ल जी आसा, हा, ती सेल्फ रियलाइज आसा, तिका गोत आसा की ती शरीर ना, ती आत्मा आसा. आणि हो बॉय जे आसा, चेल्ल जे आसा, तो कसो करता, तो हे लेखता की ही चेल्ली कितली लायक आसी, कितली कितली सुंदर आसा. हं? आणि अशी कोण जी आसा, तिका कसं करता, ही फॉल्स इन लव्ह विथ हर. आणि ती चेल्ली जी आसा, तिका स्पिरिच्युअल नॉलेज आसा, म्हणून कसं करता ती, ती सांगता जाय तर तू एक काम कर, म्हाका यू मीट मी आफ्टर 1 वीक, अशी म्हणून ती सांगता ताका. आम्ही जे असं आता कसं करूया, आणि एक हप्त्यानंतर मेळ्या. आणि तो कसं करता, एक हप्ते जे असं तिगेल पासून दूर वता. आणि एक हप्त्यान मेळचे त्यांनी प्रॉमिस केलेलं असं, ताजे खातीर तो एक हप्तो जाले नंतर तो वाट राखत असो. एक हप्तो केन्ना जाता, आणि एक हप्तो जाले नंतर तो त्या चेल्लीक मेळच्या येता. तो केन्ना त्या चेल्लीक मेळच्या येता, जी एकदम सुंदर असो, ती कसं करता, ती हाका रिअलायझेशन दिवच्याक ती मस्त तपस्या करता. आणि बॉडी जी आसा, ते खालील जे मलमूत्र असं, ते कसं करता, एक पिशव्यान तू बांधून दवरता. आणि मस्त उपास करता, काय खायना, आणि मस्त वीक जाता. विदिन 1 वीक शी बिकम्स व्हेरी वीक. आणि तिगेले तोंड जे असं ते एकदम तुकून वता. शरीर जे असं ते एकदम बारीक जाता. चेहऱ्याचे जे लायक तेज आशिल्ले, सुंदरता आशिल्ले, ते सुंदरता वरे तिगेल वता. अशी तिगेल अवस्था जाता. हं? ती अशी अवस्था करून घेता, ताका रिअलायझेशन दिवच्याक. आणि अशी केलेल्या नंतर तो केन्ना तिका मेळच्या येता, तेन्ना ताका तिगेल गुर्त जायना. कारण ही वॉज एक्सपेक्टिंग दॅट ब्युटिफूल गर्ल. बट कसं जाता, ती चेल्ली जी आसा, तीच चेल्ली आसा, दॅट सेम ब्युटिफूल गर्ल, बट आफ्टर 1 वीक तिगेल जे ब्युटी आसा, त्या कसल्यान ट्रान्सफर जाता, लिक्वीड ब्युटी म्हणटा ताका. एक्झाम्पल, त्या लिक्वीड ब्युटीन तू ती सगळी ब्युटी जी आसा ते ट्रान्सफॉर्म करून घेता, तांतू वत तिगेल ब्युटी. आणि कडेरी तो हे करता, तिका पळयता, तेन्ना म्हणटा की तू कोणा मेळचें आसा, तिकाच मेळटा आसा तू. आणि तुका तुका जे आसा, हांव आतां अशी दिसता आसा, पण मिगेल हे सगळी ब्युटी जी आसा, हांव हे ब्युटी जी आसा ते कसं केल्या, आय हॅव कलेक्टेड माय ब्युटी इन दिस बॅग. माय लिक्विड ब्युटी is been collected in this bag, and this is my now identity. आता मिगेल जे अस्तित्व असं, ते हे असं, हे बॅगान तुला हे सगळं असं, ते मिगेल शरीराचे जे सुंदरता असं, ते हातूंत ट्रान्सफॉर्म जाल्लें आसा. अशी म्हणू ती शेल्ली जी आसा, कसं करता, ताका दाखोवन दिता की आमगेल शरीर जे आसा, ते कसं आसा, टेम्पररी आसा, शाश्वत ना. आज असं फाल्यां ना. आज आत्ताच नेक्स्ट क्षणा ना. आता राधानाथ महाराजांना कार्तिक यात्रे नाही, सॉरी, एक हांतू श्रीमद भागवतम क्लास हांतू सांगिल्लें की नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड कशी टाइम इज कंट्रोलिंग एव्हरीथिंग. हा, हे नेचर, या वर्ल्डाक कोण कंट्रोल करता, टाइम कंट्रोल. आत्ता कोण मनुष्य जे आसा मस्त पॉवरफुल आसा, तागेलो टाइम समना जाल्यार सेम पर्सन विल बी
अ बेगर, कॅन बी अ बेगर. नाजाल्यार आनी कसं जातालें, अशी जें आसा तें टायम जे आसा, that time is what Krishna tells in Gita, time I am. तर टायम जे आसा ते टायम हे कृष्ण आसा. आणि हे टायम कृष्ण जे आसा, हे टायम वर कसं आसा, टायम इज ऑल्सो लाईफ. आम्ही लाईफ स्पॅन म्हणटाचे. 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, अशी एक लाईफ स्पॅन आसा आमगेले. खंयचे टायमारी आमगेले डेथ जाव येता. तर आम्ही कितले वर्ष जगताची, दॅट इज अवर लाईफ. व्हॉट इज लाईफ as far as our body is concerned? बॉडी शरीर असं, फ्रॉम आत्मा पर्स्पेक्टिव्ह, तो आत्मा केन्ना कितले काळ आमगेल शरीरांत असं, दॅट इज अवर लाईफ. आणि हे लाईफ असं, हे जे 50-60 इयर्स असं, ते मस्त क्रुशियल असं. कारण ह्या शॉर्ट पिरियडांतू तुमकां कृष्ण भावना भावीत जावन यू हॅव टू फिनिश युअर बिझनेस ऑफ दिस मटेरियल लाईफ इन दिस शॉर्ट पिरियड. ह्या शॉर्ट पिरियडांतू तुमगेले पूर्ण रीतीन कृष्ण भावना भावीत जावन तुमगेले भावना विकसित करून अंतकालेचे महामेकम. कृष्ण कशी म्हणटा तशी आमगेले भावना कृष्ण भावना भावीत नित्य नियमित रूपान दवरल्यारी हांव अशी सांगिल प्रमाणे ट्रेलर ऍट दॅट टायम देवा उडगास करच्याक आमकां कष्ट येवेच ना. वी विल बी इझिली एबल टू रिमेंबर अवर लॉर्ड ऍट द टायम ऑफ डेथ. तर हे आमगेल जे लाईफ आसा, फ्रॉम द आत्मा पर्स्पेक्टिव्ह, इज वॉट इज अ गिफ्ट फॉर अस. आणि हे गिफ्ट जे आसा आतां आमकां मेळिल्लें आसा, आणि हे गिफ्ट आमी आतां वापरना जाल्यार आमकां कसं जातलें, आमकां वापस ते जन्म मृत्यू चक्रांतू 84 लाख स्पिशीस भ्रमण करता पडतलें. आणि परत जे आसा मनुष्य जन्म मेळिल्ले नंतर परत कृष्ण भावना भाव मेळचे संघ, हाजी कसले गॅरंटी ना. हाजी कसले गॅरंटी ना. तर आम्ही पहिले जन्मांतू काय पुण्य कार्य केले म्हणून आमकां देवान एक चान्स दिले. दॅट इज वॉट इज अवर लाईफ. इन दिस लाईफ, if we are not able to complete our business, we will get another life. So we have to complete the process of cycle of birth and death in this life itself. प्रभुपाद म्हणटा की ह्याच लायफांतू आमकां कसं करता, we have to go back home, back to God. And time is very short. Second is what? Nobody knows ताका कितले टायम आसा. आमी म्हणटाचे आमगेले लायफ आसा, आमगेले बँक बॅलन्स आसा, आमगेले लायक घर आसा, आमगेले फॅमिली आसा, आणि डिवोटी सर्कल आसा, सगळं अनुकूल आसा, सगळं व्यवस्थित आसा. पण एवरीबडी मे नॉट नो what is the end time. कोणाक गोतना आमगेल लाईफ कसं असं, आमगेल लाईफ कितले पर्यंत असं. आमकां गोत असं आमगेल लाईफ कसं असं कृष्ण भावना भावीत लाईफ असं हे गोत असं. पण आमकां हे लाईफ गोतना की आमगेल लाईफ मुखार कितलं असं. आणि मुखावेल लाईफ असं तांतू आमी कृष्ण भावना भावीत आसा की ना हे बरें गोतना आमकां. हे बरें गोतना, कारण allurement of Maya is very, very strong.
सो आम्ही आता अशी जंक्शनारी आसाची which is the golden period. This is the most blessed moment of our life. आम्ही अशी पॉइंटार आसा आता की we are completely conscious about Lord Krishna, devotion and sadhana bhakti and association of devotee, reading books and doing kirtan, bhajan, chanting every day 16 rounds or more. ते हे सगळे जे आसा ते आमकां ह्या लायफांत मेळिल्लें आसा आणि हे लायफांत मेळिल्लें आसा हे एक गोल्डन opportunity already we have received. केन्ना गजेंद्राले कशी अवस्था आशिल्ले की गजेंद्रान कसं केलें thousands of years he was fighting with the crocodile आणि कडेर जे आसा कडे ताका जे आसा उडगास आयले की हांव कसं करता देवाक मुगेल लायफ अर्पण करता ताणें कसं केलें तागेल शक्तीनुसार ते लागीं एक कमल आशिल्लें ते कमल जे आसा ते तागेले सोंड आशिल्ले ते सोंडांतल्यान कमल जे आसा काडलें आनी कसं केलें देवा ऑफर केलें देवा ऑफर केलें सो he was even though in a different body but Krishna has given him intelligence देवान ताका तशी बुद्धी दिली की ताका हे लक्ष आयलें की कसं जालें ताका देवाक जे आसा तागे लायफ अर्पण करता ताणें जे आसा कसं केलें फूल जे आसा कमल जे आसा तें अर्पण केल्लें तर हे जे आसा तें कसं खातीर जालें म्हळ्यार बिकॉज ही वॉज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ताजे खातीर डिवोटी अशे केन्ना लायक आनी डिवोटी म्हणून उरका आनी जे आसा आमकां कसं करता आमकां हे जे लायफ मेळिल्लें आसा ते सक्सेस करता दॅट इज वॉट इज अवर लायफ हरे कृष्णा इट इज 9:30 आय एम एंडिंग माय क्लास हरे कृष्ण शिला प्रभुपाद अनंत कोटी वैष्णव हरिनाम संकीर्तन कोणाक असं प्रश्न सोय कोणाक कसं प्रश्न असल्यार निमगू येता धन्यवाद प्रणाम प्रभूजी तुम्ही आज भारी लायक कोन व्हॉट इज लाईफ म्हणून एक्सप्लेन केला मिगेल हांव म्हाका कसं अर्थ जालेला हम तू म्हळ्यार आमगेल्या लाईफ आमी म्हळ्यार कोण लाईफ म्हळ्यार 84 लाख योनीज क्रॉस करपाची